प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारापणाखाला केंद्र सरकाराक 26 मायाक 3 वर्सां जाली। गोयचे बीजेपीन ते निमतान गोयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात। पणजे प्रदेश बीजेपीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार जाल्यार मडगांवां खासदार नरेंद्र सावयकार मिडिया कडेन उलयलो। पंचायतीच्या वाठारांनी मात 11 जूना उपरांत सुवाळे जातले। पंचायत वेंचणूक आशिल्ल्यान 11 जून मेरेन फक्त म्युनिसिपालिटी वाठारात सबका साथ सबका विकास कार्यावळी जातल्यो। ह्या कार्यावळींतल्यान बीजेपी फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान केल्ली कामां आनी स्किमी लोकांक सांगतले। पंचायत वाठारांत मात इलेक्शन आचारसंहिता आशिल्ल्यान 11 जूना उपरांत सुवाळे जातले। गोंयांत निवडणूक आशिल्ल्या कारणान गांवांनी वचप हें आमच्या 11 तारखे नंतर जातलें। म्युनिसिपालिटी एरिया आसा थंय पयलीं आमी कार्यक्रम करपाचे केल्ले आसा। गोंयच्या युवा मोर्चान ठरयिल्लें आसा की स्वच्छ भारत अभियान ह्या हितूंतल्यान विविध स्थळांचेर हे कार्यक्रम जातले। नितळ गोंय नितळ परिसर दवरपा खातीर आनी हे सगळे कार्यक्रम युवा मोर्चा करतले 40 मतदारसंघांनी। दाबोळे एअरपोर्टाच्या विस्तारा खातीर 500 कोटींची तजवीज आसा म्हूण खासदार सावयकार उलयला। कुंकळे NITचेरूय तो उलयलो। 500 crores have been sanctioned by the central government for the Dabolim airport, for the expansion of the Dabolim airport. आणि तेजे काम आमी पयर आमची एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाली, तेजे काम जे आसा ते बेगीन चालू जातले। आयज अख्ख्या इंडिये भितर सुद्दां आमी पळयतात की जो एन्थुजियाझम आमकां पळोवपाक मेळटा, दॅट इज वन ऑफ द रिजन्स इज बेसिकली इंडिया इज स्लोली इमर्जिंग एज अ ग्लोबल वन ऑफ द ग्लोबल पावर्स। एंड व्हेन वी से दॅट इट्स अ ग्लोबल पावर, नरेंद्र मोदीची लिडरशीप ही इज अ ग्लोबल लिडर म्हणून ही सगळे अख्ख्या जगा भितर ही एक्सेप्ट करपाचो एक लोकांची हे आसा आनी ही इज बींग हर्ड, ही इज बींग लिसन टू। आणि त्याच्या आधाराचेर ओपिनियन जगा भितर सुद्दां आयज ठरोवपाचें एक वातावरण सुरू जाल्लें आसा आनी ताका लागून इंडिया इज स्लोली इमर्जिंग। रिगार्डिंग द NIT at Kunkolim, now there are issues that the issue regarding the transfer of land, that issue remains still. Now that we have been able to start it at the Farmagudi campus, now the issue of because already the amount has been sanctioned and we need to in fact start the construction work at the site, but there are some issues, that's the reason why in fact it is pending. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। UPAच्या स्किमींचेर मोदी सरकाराचो कारभार, नोटबंदीन वाट लायली, बँकाचे NPA 14 लाख कोटी वयर पावले, अर्थवेवस्थेचो विकास दर 6.9 मेरेन पडपाची शक्यताय, मेक इन इंडिया फेल, बँको चार्जीस लावन गिरायकांक लुटतात, पेट्रोलाचो दर पडटा सरकार जोडटा, गिरायकाच्या बोल्सांक खार तितलोच म्हूण काँग्रेसीन आंकडे सांगले। मोदी सरकाराचे 3 वर्सांच्या निमतान काँग्रेसीनूय सरकाराच्या पॉलिसींचो पंचनामो केलो। मोदी सरकाराक 3 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान काँग्रेसीन पणजे पत्रकार परिशद घेतली। In fact, demonetization, as they said, was supposed to put an end to nationalism and terrorism, but we all know that it still continues. And I remember when our vice president had even said this at that time. I think it was Mr. Ravi Shankar Prasad who said that, oh, the Congress is only raising this because, they are for corruption. But we all know just a couple of weeks ago that we had a Maoist attack, and the reports have come out that the CRPF has said that it was because of weak intelligence and poor leadership, which is to be blamed for the Maoist attack in Chhattisgarh. Lots of things over there about Jammu and Kashmir, and also the absence of policy on Pakistan, the incapacity to refine its relationship with China, deteriorating relationship with Nepal and Sri Lanka, alienating a time-tested ally like Russia, and also causing consternation in relationship with a tested friend like Bangladesh, have marked a series of flip-flops on foreign policy. But then we have suppression and operation. Lynch mobs. Well, this is something that really worries me too. I mean, as not just, as just another ordinary citizen of this country. How these people are given, the freedom to just go and attack people, and there's lawlessness. And I think obviously, we all know that the only way that there can be lawlessness in a state is when they have the backing of someone powerful or someone who's able to take care of them, even if they want to go and beat up somebody, And this is very scary because it means that the government itself is obviously behind, these people who are attacking and getting away with it. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।
गोवा सुरक्षा मंचान आता तरणाट्यांची गोवा सुरक्षा युवा वाहिनी सुरू केला। युवा वाहिनीचो अध्यक्ष हृदयनाथ शिरोडकार आणि महासचिव महेश भांबरे ह्या युवा संघटनेच्या माध्यमांतल्यान गोवा सुरक्षा मंच गोयभर 25 सेंटर उबारतले। ड्रग्सा आड ही संघटना चळवळ उबारतली। सरकाराची तरणाट्यां खातीर खासा पॉलिसी जाय। सध्या तरणाट्यां खातीर आशिल्ल्यो पॉलिसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड म्हूण शिरोडकार उलयलो। गोंयांत आमी पळयल्लें आसा की ड्रग कॅपिटल म्हणटात गोंयांत। ह्या ड्रग्साच्या विशयान आंदोलना बरोबर एक अवेरनेसाची गरज आसा। ही शक्ती केंद्रां जी आमी म्हटल्या 25 शक्ती केंद्रां जी 6 म्हयन्यां भितर आमी उबे करतले। त्या 25 शक्ती केंद्रां जी आसा ती ड्रग्सा पासून भुरग्यांक युथांक पयस वचपाचें काम ही शक्ती केंद्रां करतली। पूण त्याच बरोबर गोंयचे युवक जे आसा ते युवकांक आनी गोंयकार स्पेसिफिकली ह्या सगळ्या युवकांक 90% जॉब ते मागीर इंडस्ट्रीन आसूं, ते मागीर गव्हर्मेंटान आसूं, ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसूं, ते कॅज्युअल बेसिसाचेर आसूं, गव्हर्मेंटान अशी युवा पॉलिसी काडूंक जाय ज्या युवा पॉलिसीन गोंयचो युवा जो आसा तो सक्षम जातलो, विलेज आर्टिझन जे आसा ते सक्षम जातले। हे सगळे करपाक लागून सरकारान ज्यो गजाली करूंक जाय, जे सरकार फाटले कित्येक वर्सां फेल जाल्लें आसा। आमी पयला फाटल्या सरकारान एक युवा पॉलिसी काडलेली, यूथ पॉलिसी गोंयची। त्या यूथ पॉलिसी जर पळयलें त्या यूथ पॉलिसीन यूथाचें डेव्हलपमेंट जावपा सारकें कांयच ना। तेन्ना ते यूथ पॉलिसी मिटिंगेक बसताले तेन्ना पेपर घेवन बसताले आनी हे मुद्दे बरे आसा म्हणटाले। पूण पॉलिटिकल मोटिवेशनांतल्यान जी यूथ पॉलिसी जाल्ली आसा त्या यूथ पॉलिसीचो आयच्या युवाक कांयच फायदो जाल्लो ना। सो एक यूथ पॉलिसी चेंज जावची, रिव्ह्यू जावची, तेका लागून सुद्दां आमचो प्रयत्न आसतलोच। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस आणि सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। घेऊया एक ब्रेक।